स्कारलेट किलिंग आसतना एक्यूज करपी आनी आतां एक्यूज सगळे एक जाल्ले आसा. तेन्ना आयकूंक मेळटालें लक्की फार्म हाऊस, दुदू, अटाला आनी खूब असली नांवां. आज हैदराबादचे पुलीस येवन सोदता हांगा. हैदराबादच्या पुलिसांक येवपाची पाळी आयली. हाजेर अवेरनेस जावपाक जाय. कझिनो कामी जे सगळे बंदर जेटी बी सगळे तांकां डायरेक्ट दितले. सगळे डायरेक्ट टेंडर विंडर काय नासतना जागे अलॉट केल्ले आसा. आनी आतां रिवेरा क्वॉर्टर डेक पळय आसा थंय एक टेंडर काडला कोणाक तरी लाटपाक. सो हांगाच कित्याक टेंडर काडला आनी तांकां भलत्याकूच दिता तेन्ना टेंडर कित्याक काडूंक ना. ह्या हितून हे SEZ लँड एक मेजर फ्रॉड म्हणून आमी म्हणना. इट वॉज सेड बाय द हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा. कितें जालें ताजेर कांय अवेरनेस ना. तेन्नाचो IDC बोर्ड जो आशिल्लो तो दोशी म्हणून ते हितून ठरयल्लें आसा ते ऑर्डरीन. जेन्ना हायकोर्टूच अशें ऑर्डरी पास करता जाल्यार ताजेर कितें जालें ती अवेरनेस करपाची गरज आसा अशें आमी म्हणटात. हे व्हडलें फ्रॉड जाल्लें. बोवाळ कोण घाली, मायनींग बंद कोणी केलें हे सगळ्यांक खबर आसा. मायनींग बंद करपी तेन्ना एक्यूज करी आनी ते अक्यूज्ड पळय आसा ते आज मर्ज जाल्ले आसा. सो हे फुडें वयतले की काय. तेन्नाचो सरकार 3,500 कोटी काय कितें तरी लॉस जाले म्हणटाले. मेटास्ट्रीप आयली, 2 दीस चलयली, सोंपली, बंद पडली. जागो जो आसा तो आतां भायल्या भायर ताणें लाटून उडयलो. इट इज वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम्स ह्या गोंयांत. हाजेर अवेरनेस जावपाची गरज आसा. कोणें मेटास्ट्रीप हाडली, कोण इन्वॉल्ड आसले, आज ते एक्यूज्ड पळय आसले ते आज मर्ज जाल्ले आसा. रिक्रुटमेंट स्कॅम हालीं कोणें तरी कोर्टान घेवन गेल्लो आसा की एक कॉन्स्टेबलाक बशिल्लो मनीस 28 मार्क घेता आनी विदीन 24 hours तो परिक्षेक बसता सब इन्स्पेक्टराच्या, तो थंय 99 मार्क घेता.